शियाळ्यात बंद आशिल्ले उत्तराखंडातली 4 धामांतली केदारनाथ आणि बद्रीनाथ यात्रा फुडल्या सप्तकांत परत सुरू. 13 भुरग्यांची टीम घेऊन आर्ट कॉलेजीचे शिक्षक बद्रीनाथ धामाच्या मार्गावेल्या वण्टीचेर पेंटिंग करतले. काम मोठे आव्हानाचें, मात तितलेंच उमेदीचें. कला संस्कृती खात्याची टीम भुरग्यांक घेऊन उत्तराखंडात. आमचे प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ आयिल्ले दर्शनाक. तेन्ना तांच्यांनी अशें डिसायड केलें की फूल इंडियेंतल्या आर्ट कॉलेजीच्या भुरग्यांक घेवन हांगा 4 धाम यात्रा सुरू जाता तेच्या पयलीं पेंटिंग्स करून घेवच्यो. पण एक्चुली तें आशिल्लें की सगळ्या वेगवेगळ्या स्टेटींतली आर्ट कॉलेजीची भुरगीं येवन हांगा पेंटींग करपाचीं आशिल्लीं. पण तें कितें काही टेक्निकल इश्यूज खातीर जालें ना आनी हे प्रपोजल गोंय हाडलें की गोंयच्या आर्ट कॉलेजींतली किंवा आर्ट स्टुडंट 50 आर्ट स्टुडंट हांगा येतले आनी पेंटींग करतले. तें प्रपोजल आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाकडे हाडलें आनी देन वी स्टार्टेड वर्कींग ऑन इट. आमी कॉलेजी कडेन उलयलीं. कॉलेजीचें एकाडेमीक इयर एंड जावपाचें आशिल्ल्या कारणान तांचे एग्जाम्स आशिल्ले, थोडे असायनमेंट्स आशिल्ले, त्या खातीर 50 भुरगीं आमकां मेळ्ळीं. सो ओन्ली 13 13 भुरग्यांची हांगा सायड पयली तेन्ना अशें कळ्ळें की आमचे सिंगल पॅनल्स हांगा दिसचीच ना. ती सायज इतली व्हडली आशिल्ली की एक जर म्हणजे आमचे एक पॅनल 4x8 फुटाचो आसा तो एक पॅनल जर थंय डिस्प्ले करता जाल्यार तो दिसूनच येवचो ना. सो देन वी डिसायडेड टू क्लब ऑल द पॅनल्स. सो आमी कितें केलें जे आमी वेगवेगळे डिझायन्स केल्ले ते एकठांय हाडले. तुमकां दिसता कंपाउंड दिसता वॉल आसा थंय आमकां पेंटींग करपाक एक संद मेळिल्ली आसा. आनी हे चित्र हे जे म्युरल पेंटींग आसा ते विष्णूचेर आसा. विष्णू बद्रीनाथ अशी आमकां थीम दिल्लेली आसा. त्या प्रमाणे आमी हांगासर ऑलरेडी आमची पेंटिंगां जायत येयलेली आसा आनी ती पॅनल स्वरुपान आसा. सो ते मागीर हांगासर पॅनल हे डिस्प्ले जातले सगळे. एक 3-4 पॅनल्स आमी केल्लेली आसा व्हडली जी 80 फूट आसा आनी एक पॅनल आसा ते 30-40 दरम्यान आसा. सो ही पॅनल हांगासर ते तेंचे जे प्रशासन आसा न्हू ते डिस्प्ले करपाचें आसा. कमी वेळ, वेगळें हवामान आणि वेगळें आव्हान घेऊन गोंयची भुरगीं उत्तराखंडात बद्रीनाथाच्या सेवेक तयार. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.